व्हडली कशी काय? काल हांवें म्हजो फर्स्ट मिनी ब्लॉग घातला. सो Oh my god. इंट्रोडक्शन जो म्हजो ब्लॉग आशिल्लो फर्स्ट ब्लॉग तातूंत हांवें सांगिल्लें की म्हजो हो चॅनल कोंकणी आसतलो. ओम गम गणपतये नमः. श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. Good morning friends, welcome back to new vlog. Hope you all are doing good. So आज आसा थर्सडे आनी म्हजी पुजा जाली. अभिषेक हांवें केलो स्वामी समर्थाचो. स्वामी समर्थाचो बीन दीस. श्री स्वामी समर्थ. श्री गुरुदेव दत्त. आज पुजा पळयली तुमी. सकाळी उठून ते पयलीं केलें. मागीर आतां पावस फ्रेंड्स सगळें आतां स्टार्ट जाता. असो कळटा पडटा तो. आणि ऑलरेडी म्हणजे ऑरेंज अलर्ट दिला की हे 3 दीस 18, 19 आणि 20 पावस खूब आसतलो म्हणून. सो पावसाचेच दीस, तेजेच दीस, ताका जाय तेन्ना तो पडटा. आमी थांबूं शकना. सो आयचो दीस स्टार्ट जालो म्हटल्यार अजून जेवण. आतां म्हाका जेवण करपाक जाय. आनी फ्रेंड्स म्हाका एक तुमकां सांगपाचें आशिल्लें तें म्हणजे काल हांवें म्हजो फर्स्ट मिनी ब्लॉग घातला. सो खूब जाणांक अशें दिसता आसतलें की हांवें इंट्रोडक्शन जो म्हजो ब्लॉग आशिल्लो फर्स्ट ब्लॉग तातूंत हांवें सांगिल्लें की म्हजो हो चॅनल कोंकणी आसतलो. पण फ्रेंड्स कशें आसता की थोड्यो ज्यो गोश्टी म्हणजे वेळा प्रमाणे चेंजूय बीन जावपाक जाय. बिकॉज कोंकणी आमकां फक्त गोंयच्या लोकांक कळटा. एट द मॅक्स जे कोकणांतले लोक आसा तांकां कोंकणी कळटा. बट जे नॉन गोवन जे आसात म्हजे फ्रेंड्स, म्हजे यूट्यूब फॅमिली किंवा म्हजे फ्रेंड्स फॅमिली म्हणपाक जाता, तांकां कोंकणी मातशें अंडरस्टँड जावपाक प्रॉब्लेम जाता. सो फ्रेंड्स एक्चुली हेज्या खातीर हांवें खूब ट्राय केलें. म्हणजे म्हाका अशें म्हणजे ट्रान्सलेट करपाक मेळटा काय हांवें पळयलें. पण विथ नो लक. हांवें इवन फेसबुकाचेरूय घातिल्लें. म्हणजे वोकल फॉर लोकल एक ग्रूप आसा तातूंत हांवें घातिल्लें की म्हणजे म्हाका कोण अशें हेल्प करपाक शकता की म्हणजे खंयचे अशें ॲप आसा ऑर जेणे करून हांव म्हणजे म्हजे जे कोंकणी लँग्वेज आसा ती ट्रान्सलेट करून सब टायटल्स दिवपाक शकता. बट नो लक. आनी सांगा पावस पडटा. हांव भितर वता. पावस खूब जोरान पडटा हांगा. हांवें म्हणजे खूब ट्राय केलें. इवन हांवें फेसबुकाचेरूय घातिल्लें. म्हाका खूब जाणांनी रिस्पॉन्स दिलो एंड खूब जाणांनी म्हाका सांगलेंय बीन अशें कर तशें कर. बट हांवें तें ट्राय केलें. बट फॉर सम रिजन तें ट्रान्सलेशन पॉसिबल जायना. कोंकणी टू इंग्लीश ऑर कोंकणी टू हिंदी वॉट एवर इन अदर लँग्वेज. सो फायनली हांवें चिंतलें की सिन्स हिंदी बीन आमची नॅशनल लँग्वेज आसा, राष्ट्रभाशा, सो हांव हिंदीनूय बीन ब्लॉग करपाक शकता. नॉट कंप्लिटली बट सम पार्ट लायक मदीं बीन उलोवपाक शकता. अदरवायज म्हणजे जे मिनी ब्लॉग हांवें स्टार्ट केला. मिनी ब्लॉग म्हणजे इट्स अ क्वीक ब्लॉग वेरीन हांव तुमकां सम पोर्शन म्हणजे दिसाचें कितें आसा तें हांव शूट करतलें आनी तें मागीर हांव तुमकां सांगतलें कितें केलां. बट तें क्वीक आसतलें. असो लेंथी विडियो आसपाना जो नॉर्मल म्हजो हो विडियो आसता तसो. तुमी सांगात म्हाका तुमकां तो मिनी ब्लॉग कसो दिसलो तो आनी दॅट टू इन हिंदी. सो फ्रेंड्स आयज आतां हांव रांदपाक वता आनी आयज करतलें चवळेचें तोणाक आनी भाजी पळयता खंय कितें आसा ती. सो तें हांव करतलें. सो रावात म्हज्या बरोबर. आतां हांव म्हजें कुकींग स्टार्ट करता.
आणि बाय द वे फ्रेंड्स, आज हांवें केस धुल्या बिकॉज आज बेरेस्तार आज म्हाका अभिषेकूय बीन करपाचो आशिल्लो, सो ते ओले आसा म्हणून मातशें हांवें अशें सोडल्या. पण कुकींग करतना हांव ते टाय करतलें बिकॉज केस बीन गळटात, सो ते जेवणान पडपाक नाका म्हणून. सो त्या खातीर मागीर हांव बांदतलें. आतां मातशें सुकपा खातीर हांवें सोडल्यात. सो फ्रेंड्स, हे चवळे हांवें काल घातिल्ल्यो फुगत. सो ते आतां हांव हे धुता आनी कुकराक लायता शिजपा खातीर. कांदो घालता बारीक चिरलेलो आनी हो अर्दो टमाट हांव मागीर दवरला आनी अर्दो टमाट हांव शिजोवपाक घालता बिकॉज टमाटर भी अभी संभाल के यूज़ करना पड़ रहा है. टमाटाच्या रेट्स खूप हाय जाल्या फ्रेंड्स. आनी हितून इल्लेशें मीठ घालता. हे कुकराक लायता हांव. ओ माय गॉड फ्रेंड्स, फ्लावरान पळया केदी मोठी व्हडली कीड आसा. आतां पावसा दिसांनी न्ही एक्चुली फ्लावर्स अवॉयड करपाक जाय, पण आमकां हो मोठो फ्लावर मेळ्ळो म्हणून आमी हाडलो. पण हितून कीड आसा फ्रेंड्स, ती काडची पडटली. फ्रेंड्स, फ्लावरान आनी बारीक बारीक किडी आसपाक शकता म्हणून हांव तितून मीठ घालता आनी गरम उदक घालून दवरता सो दॅट बारीक किडी बीन आसा जाल्यार त्यो वतल्यो उदक घालें की गरम. फ्रेंड्स, हे म्हाजी आतां सोय घातून जाली. आतां नेक्स्ट हांव करता चवळी बीन जाली कुकरान शिजून आनी हांगा हांवें शिताक दवरला म्हणजे उदक तापोवपाक दवरला शीत घालपाक. आनी फ्रेंड्स, हे हांवें जे उदकान घालून दवरलेले जे म्हणजे कीड बीन कितें आसल्यार वचपाक लागून ते आतां कीड बीन कांय ना तरी हांव पळयता बारीक. आय गेस ती एकूच मोठी आशिल्ली कीड, बारीक तर कांय ना. तर आतां हांव हे फ्लावर आनी एक बटाट मिडियम सायज तो सेपरेट शिजोवन घेता. कुकरान कित्याक घालूना बिकॉज जर कुकरान जर घातलें जाल्यार ते एकदम चड शिजता. चवळे अशे घट उरपाक जायना म्हणून आमी तेज्यो 3 शिट्यो काडटा. सो ते हे जर फ्लावर आनी बटाट तातूंत घातले जाल्यार ते मागीर ओवर कूक जाता. सो ताका लागून हांव हे फ्लावर आनी बटाट सेपरेट शिजोवन घेता. जालें जावं बाबा. फ्रेंड्स, हे शीत आनी हांगासर हांवें फ्लावर आनी बटाट शिजोवपाक दवरला. सो आतां तें जाता म्हणसर हांव कांदो कट करून घेता. आनी एक फ्रेंड्स प्रिशियस थिंग म्हणल्यार हें आलें. सो हें आलें आतां केअरफुली यूज करपाक जाय बिकॉज ताजी रेट्स खूब हाय जाल्या म्हणून हांव तें थोडेंच घेता आनी हो उरिल्लो हो टमाटो जो तो कट करून घेता. फ्रेंड्स, गरम मसालो सोंपला म्हजो म्हणून हांव हो सेपरेट मसालो काडटा म्हणजे हे खडे मसाले आसात ते सगळे सेपरेट काडटा आनी भाजून घेता. फ्रेंड्स, हे खडे मसाले बरोबर हांव बाकीचे सगळे म्हणजे लसूण, कांदो, आलें सगळे तेंय बीन भाजून घेता. सोय बीन कांदो आनी बाकीचे खडे मसाले बरे भशेन हे भाजून जाले आतां हांवें ते आतां हांव सेपरेट काडटा मागीर सोय भाजून घेता. फ्रेंड्स, तो मसालो
मसालो हांवें निवळपाक दवरला निवळलो की मागीर हांव तें वांटून घेतलें. सो तो म्हणसर हांव हे गड्डे ताका गड्डे म्हणटात आमी, तुमी कितें म्हणटा नवलकोल्यो म्हणटा ताका. सो हेजी भाजी हांव कट करून घेता आनी मागीर लायटूय बीन गेल्या. सो लायट आयली की मागीर हांव ती मसालो वांटून घातलें आनी मागीर फुडलो रोस करतलें. सो ही भाजी हांव कट करून घेता फ्रेंड्स. ह्या भाजयेन हांवें कांदो बारीक कट करून घाला आनी 2 मिरसांग घातल्या, ओली मिरसांग, आनी आतां हांव तें थोडें उदक घालून वयर ताट दवरून वाफेर शिजोवन घेता. मसालो आमचो वांटून रेडी आसा आनी चवळ्योय बीन बऱ्यो शिजल्या. त्यो एका तोपान हांव दोनी मिक्स करता. मागीर इल्लेशें मीठ घालपाचें आनी हेतून मेन म्हणटा तें वयल्यान खोबरेल तेल घालपाचें. सो फ्रेंड्स सगळे आमी मोस्टली अश्यो ज्यो पाले भाजी आसा त्यो अश्योच करता. कांदो बरोबर शिजयता आनी मागीर लास्टाक तेल घालपाचें, बरी लागता भाजी. नाल्लाचें उदक पिळून घेता. आनी एट लास्ट हे फ्लावर आनी बटाट जे शिजयल्या ते तितून ॲड करपाचे. मीठ टेस्ट पळोवन घालपाचें बिकॉज आमी बटाट आनी फ्लावर शिजयल्ले, इवन चवळी शिजयल्ली तेन्ना घातिल्ले म्हणून. आनी भाजी शिजली आतां, सो वयल्यान आतां हांव सोय घालतां. रोसाक आतां बरी उकळी आयल्या, सो आतां आमी वयल्यान तडका दिवया. सो तेज्या खातीर हांवें हें तडका पॅन दवरला, तातूंत हांव तेल घालता, सासवां घालता आनी हिंग आनी वयल्यान करपील घालता. सो फ्रेंड्स ही फोडणी हांव रोस जालो की दिता वयल्यान. सो केन्नाय फोडणी न्ही अशी वयर जर म्हणजे रोस जालो की दिली न्ही, इवन दाळीक सुद्दां जर तुमी मागीर जर दिता न्ही जाल्यार तेजी टेस्ट न्ही बरी जाता. हे ट्राय करून पळया एकटी. सो आमचो चवळीचो रोस रेडी जालो. आनी ही गड्ड्याची भाजी, नाबूय म्हणटात ताका. सो फ्रेंड्स हे सगळे पसारा हांव क्लीन करून घेता आनी मेळटा तुमकां परत. Much later. पावस पिसो कसो फुलताचो फिरपाचो बसो. फ्रेंड्स भायर पावस खूब पडटा, बरो पडटा आनी थंड जाला सारकें. सो आतां जाल्या 4:30. सो ह्या पावसान गरम गरम भजी खावपाचें मन केलां. सो विशालाकूय आनी म्हाकाय बीन. सो चला आमी भजी करया, कांद्याची भजी. सो हांव कशी करता ती दाखयता तुमकां कांद्याची भजी, पळयात तुमी.
हांवें कितले दिसांनी भजी घाले. तेल तापला फ्रेंड्स हे आमचे आता. सो आम्ही आता स्लोली भजी घालूया हितून. हो स्पूनूच घेता बिकॉज नाल्या हात म्हाका परत परत धुवचे पडटा म्हणून. तेल मातशें आनी तापपा जाय फ्रेंड्स. हेच आहे गोंयांत मोस्ट एक्सपेन्सीव थिंग मार्केटांतलें हें सद्या जिंजर. छान घालुया. स्पुनान बरें जायना फ्रेंड्स ते म्हणून अपना हात ही अच्छा है सो हातानूच घालता. फ्रेंड्स टेस्टिंग जालें आनी बरी जाल्यात ते घोवान सांगलां म्हाज्या. सो उरिल्ली काडटा हांव तुमकां आनी मेळटा परत. हांगा कांदा भजी आनी हांगा आमची च्या जातात. येयात फ्रेंड्स तुमी खावपाक. कांदा भजी खावपाक आमगेर कोण पावली पळयात फ्रेंड्स. नॉर्मली कितें जाता नागपंचम पयलीं घेवन वयताली आनी मागीर सोमार येतालो नाजाल्यार नागपंचम मागीर येताली. ह्या फावटी आनी देवळाक पयल्या सोमाराक आनी आतां मिस्टर DIY येयल्या झाडां रोवपाक पॉट्स जाय म्हणून म्हाका. ती व्हडली कशी काय. स्पेशल डी येदी पुरो दिसता आमकां. ही पळय 99 चड जाय ती शेवये बीन रोवपाक दशणी. 73 रुपीज. ती हांगा आसा सकल. 73 रुपीज. हय हीच बरी आसा दिसता. ही आनी सेम सायज. त्याला लाकडापेक्षा फायबर बरं न्ही. हें बरें न्ही म्हणटा. पळोवन घे सारकें. हा हो सेट 145 MRP आसा. हे फायबराचेच. कित्याक कित्याक लागून आसता हें आतां. एक ते माती असले करतात. अशा परमनंट लागले म्हणजे वर्षाच्या वर्षात पण हे किती म्हणताय का
कितें वयल्याक कितें म्हणटा अशेंच मेळटा तें आनी तेजे वयर मागीर आपल्याक जाय तें घालपाचें. असं फाल्यां पळोवया मागीर नाल्यार कितें करता नाल्यार. फ्रेंड्स पावली आमी घरा आनी पावस खूब पडटा भायर आनी आमी खंयच वचूना. सो आमी कितें कितें घेतलें तें दाखयता फायनली. हें पॉट कित्याक घेतल्या तेंय सांगता तुमकां. सो आतां पयलीं कितें घेतलं तें दाखयता. सो सगळ्यांत पयलीं हो फ्लावर पॉट घेतला. मागीर हे गार्डनिंग टूल्स घेतले थोडे. हो सेट आमकां कंप्लीट सेट मेळ्ळो आमकां. आनी हे 3 पॉट घेतले डिफरंट शेपीचे. आतां हे प्लांट पॉट कित्याक घेतले ते सांगता. बिकॉज ऑफ ह्या झाडां खातीर हांवें सांगिल्लें तांकां की म्हाका झाडां घेवन या म्हणून. सो ती घेवन आयिल्लीं आमच्या खातीर. सो ही झाडां तितून आमी रोयतलीं बेगीन. ती झाडां फ्रेंड्स हांव फाल्यां रोयतलें आनी ते खातीरूच हांवें ते पॉट हाडल्या. आतां जेवता आमी आनी मेळटा तुमकां परत. 927 पर मिस्ड कॉल दीजिए और एंजॉय कीजिए मसालेदार एंटरटेनमेंट हर दिन अपने टीवी और टाटा. हांव आतां डाळींब खाता फ्रेंड्स. जेवपाक मन ना सो डाळिंबूच खातलें आतां. जेवना तू जेवना. ये देखो हमारे घर पे कौन आया है. मेहमान आया है. क्यूट सा. फ्रेंड्स काल हांवें जशें तुमकां मिनी ब्लॉगान म्हज्या सांगलें की टीव्ही हाडली म्हणून आमी टीव्ही आयली म्हणून. सो येस फायनली टीव्ही आयली आमची. पण ही सेम टीव्ही न्ही, ही न्यू टीव्ही घेतली आमी. आनी ताजी स्टोरी अशी की तुमकां हांवें लास्ट टायम सांगिल्लें की आमी तेंचे कडेन खूब फॉलोअप केलें आनी इतलें फ्रस्ट्रेशन जालें. सो फायनली तेंचें जें कितें लिंक येवपाचें आशिल्लें पेमेंट लिंक तें रिसीव जालें विशालाक. आनी विशालान ते बँक डिटेल्स फील करून आमकां तांचो रिफंड मेळ्ळो. एक्चुली हें ऑल ऑफ सडन जालें. आमी इतली वाट पळयतालीं आनी टू ऑन संडे असो आयलो इन जुलाय मंथ ओन्ली. विशालाक मॅसेज आयली पेमेंट लिंकाची आनी तेणें ती क्विकली भरली वेळ काडनासतना आनी आमकां आमचो रिफंड मेळ्ळो. सो रिफंड मेळ्ळो की आमी थोडे म्हणजे शॉपार बीन वचून पळयलें बट आमकां जाय तशी टीव्ही मेळूना. सो फायनली आमी परत ऑनलायनूच टीव्ही घेतल्या. द ओन्ली थींग आमी आतां टीव्ही बरोबर स्टेबिलायझर घेतला. ती टीव्ही रिपेर धाडपाचें कारण हेंच आशिल्लें की त्या टीव्हीचो डिस्प्ले गेल्लो आनी तो डिस्प्ले कित्याक गेल्लो बिकॉज ऑफ पावर फ्लक्च्युएशन. तर आमी हांगा पावर फ्लक्च्युएशन खूब आसा फ्रेंड्स आनी ताज्या खातीर टीव्ही अशे प्रॉब्लेम्स दिता. हांवें खूब रिव्यूज पळयले बिकॉज ऑफ पावर फ्लक्च्युएशन. मेन रिजन इन पावर फ्लक्च्युएशन डिस्प्ले इश्यू येवपाक. सो आमी स्टेबिलायझर लावूं नाशिल्लो त्या टीव्हीक. आनी येस कंप्लीट हांव टीव्हीची मिस्टेक म्हणना, कंप्लीट ते व्यू कंपनीची मिस्टेक म्हणना बिकॉज एवरी टीव्ही म्हणजे आतां ज्यो LED टीव्ही येता तांकां स्टेबिलायझर येना. सो तो स्टेबिलायझर लावचोच पडटा फॉर सच पावर फ्लक्च्युएशन इश्यूज. सो आतां आमी टीव्ही बरोबर स्टेबिलायझरूय बीन घेतला. आनी आतांची जी टीव्ही आसा ती आमची सॅमसंग टीव्ही सेम इंच आसा 43 इंच बट ती व्यू टीव्ही आशिल्ली आनी सॅमसंग टीव्ही. सो फायनली हमारे घर हमारी टीव्ही आ गई है. सो आमचो टायमपास एक आयलो परत घरान. सो हेंच सांगपाचें आशिल्लें फ्रेंड्स तुमकां आमचे टीव्ही बद्दल. सो आतां विशाल जेवलो, हांव कांय जेवना. हांवें तुमकां दाखयलें हांवें तें डाळींब खाल्लें.
सो एक एकदां नाका अशें दिसता जेवपाक. सो आमी तो न्हिदलो आतां. सो हांवूय वता न्हिदपाक. तारक मेहता का उल्टा चष्मा पळयता आतां आनी तें सोंपलें की हांव न्हिदतलें. सो हो व्लॉग हांव फ्रेंड्स हांगाच सोंपयता. परत मेळया विथ वन मोर न्यू ब्लॉग. सो टील दॅट टायम बाय बाय. थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. लॉट्स ऑफ लव. बाय.